नमस्कार, हांव समरिता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. भारतात 24 वरांत 2.51 लाख कोविड-19 केसींची नोंद. 627 जाणांक आयले मरण. गोंयांत नव्या 1322 केसींची नोंद. जाल्यार 24 वरांत 20 जाणांनी घेतलो निमणो स्वास. 40 सुवातांनी 372 जाण करतले लढाय. उमेदवारी फाटीं घेवपाची निमणी तारीख 31 जानेवारी. फाल्यां अर्जांची छाननी. परतून वाडपाक लागल्या थंडाय. काल तापमानात 1 डिग्री सेल्सियसान जालो उणाव. दवय पडटा दाटसो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. ब्रह्मानंद शंकवाळकर आनी ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामीक पद्मश्री भेटोवन गोंयचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्लैन ताचो भोवमान केलो. राजभवनाचेर हो सुवाळो जालो. केंद्र सरकारान हे पुरस्कार जाहीर केल्यात. अध्यात्म मळार वावुरपी कुणयच्या दत्त पद्मनाभ पिठाचो मठाधीश ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी जाल्यार फक्त भारतांतच न्हय जाल्यार अंतरराष्ट्रीय खेळां मळार अधिराज्य गाजोवपी ब्रह्मानंद शंकवाळकराक केंद्र सरकारान अंदूचो पद्मश्री जाहीर केलो. हिमाचलाचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकराच्या हजेरेंत राज्यपाल श्रीधरन पिल्लैन हांणी शुक्रारा दोगांकय हे पुरस्कार भेटयले. राजभवनाचेर सुवाळो जालो. Being a very, very small state has won so many laurels and we have to sacrifice a lot. I sacrificed a lot, had one of the worst fractures of my life in 81 when 82 national Asian Games were to be held. And I said, first Asian Games I lost because of severe jaundice in 78. Again 82 I am missing it. But I think I forgot all the pains, did all the hard work possible to say I will make it for the Asian Games 82 and there I was successful. And all my successes which has come is after the very bad fracture of the career. I'm grateful to All India Football Federation, the Goa Football Federation, entire football fraternity in Goa, not only in Goa, there's so many states like Kerala, Bangalore, Karnataka, Tamil Nadu, Punjab, Bengal, okay, where I have friends. So I thank the fraternity throughout the country and the state of Goa for this, my parents, my family, and without forgetting today, Honorable Governor of Goa, Mr. Pillai. He is from the state of Kerala where I have seen 50,000 people were the minimum crowd, I can say. It was going as the game was progressing till the finals, you could see the stands going up and bamboo stands. It was crossing over the lake. We enjoyed football over there. He's from the state of Kerala. When he was appointed to Kerala governor, I was longing to see him. And this was an opportunity today, sir. Thank you very much. Thank you very much, Mr. राजभवन इस काम के लिए फेमस है कि गोवा में कोई भी कौन सा भी अवार्ड ले ले, यहाँ गवर्नर बैठे हैं उनके पीठ पर पीठ थपथपाने के लिए. और ऐसा बहुत कम देखा जाता था कि कोई अपना पिता या हमारा गॉडफादर हो जो राजभवन में बैठा है और गोवा का कोई भी व्यक्ति हो वो उनका हो जाता है. ऐसा काम हमारे यहाँ बैठे हुए पिल्लाई जी कर रहे हैं. हर गोवा वासियों को लगता है कि ये राजभवन हमारा है, ये राजभवन से हमारा नाता है, ये राजभवन का जो प्यार है वो हमें भी मिलना चाहिए. वो जब कोई व्यक्ति गोवा का कुछ भी काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है तो उसको जरूर सराहना जो है वो राजभवन से मिलती आई है. ये एक अलग धारा हमारे गवर्नर साहब ने शुरुआत की है. आज हमें ये मौका मिला है यहाँ राजभवन में एक अलग ढंग से उपस्थित रहने के लिए. राजेंद्र आर्लेकरान दोगांय प्रती अभिमान उक्तायलो. जाल्यार पद्मश्री ब्रह्मानंद शंकवाळकरान आनी ब्रह्मेशानंद आचार्यान भावना उक्तायल्यो. आयकयात. I visited this ashram. From the first visit itself, I marked in my mind that Swamiji is doing such works. And I am very happy that within 7 months, only 7 months I am here, this Padma Award for spirituality is bestowed to our Swamiji, and this is in fact a gift to our Goa, and that is why within 2 days
for the proclamation or invited me. So I am not complimenting anything, but I am praying for your lordship's blessing. रमेशानंद स्वामींचे अभिनंदन करप अशी आमची योग्यता ना, फक्त आमची कृतज्ञता त्यांच्या पायांकडे हांव अर्पण करता आणि ब्रह्मानंद शंखवाळकरांचे अभिनंदन करता की आमच्या गोंया खातीर ताणी पद्मश्री हाडून दिली. गोवा 365 खातीर राजभवनांतल्यान श्यामचारी. भारतात फाटल्या 24 वरांत 2.51 लाख कोविड-19 केसींची नोंद केल्या. 627 जाणांच्या मरणाची नोंद झाल्या. कालचे तुळेन 12% केसींनी उणाव झाला. गोंयांत नव्या 1322 केसींची नोंद झाल्या, जाल्यार 24 वरांत 20 जाणांनी निमणो स्वास घेतलो. फाटल्या 24 वरांत 2.51 लाख नवीन कोविड-19 केसीची नोंद जाल्या. भारतांत दिसपट्ट्या दुयेंतींच्या आंकड्यांत उणाव तयार जाला. दिसपट्ट्या मरप्यांचो आंकडो 600चेर वयर गेला. देशांत फाटल्या 24 वरांत 627 जाणांचे बळी गेल्यात. देशांक सद्याक 21 लाख एक्टिव्ह केसी आसात. राष्ट्रीय कोविड-19 रिकवरी रेट मातसो वाडून 93.6% जाला. दिसपट्ट्यो पॉझिटिव्हिटी रेट 19.59% वयल्यान 15.88% मेरेन खाला आयला. फाटल्या सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 17.47% नोंद जाला. 24 वरांत भारतांत नव्यो 2,51,209 केसी सापडल्यात. 24 वरांत 627 जाणांचे मरणांची नोंद. देशांत 21 लाख एक्टिव्ह केसी. बरे जावपाचें प्रमाण 93.6%. दिसपट्टो राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट 15.88%. देशांतल्या लसीकरणान 163 कोटींचो टप्पो हुंपला. जाल्यार सरकारान कोव्हॅक्सिन आनी कोविशिल्ड लस बाजारांत विकपाक मान्यताय दिल्या. अशें आसलें तरी ह्यो लसी फक्त खाजगी हॉस्पिटलां आनी क्लिनिकांनी मेळटल्यो. मजगतीं DCGIन देशांतल्या भारत बायोटेकाच्या इंट्रानॅशनल बुस्टर डोस ट्रोलाक मान्यताय दिल्या. गोंयांत फाटल्या सप्तकांत दुयेंतींच्या दिसपट्ट्या आंकड्यांनी उणाव निर्माण जाला. राज्यांत सद्दां सुमार 1 लाख प्रकरणांची नोंद जाता. अशें आसलें तरी पॉझिटिव्हिटी रेट अजुनूय 30%चेर लागसार आसा. जाल्यार काल मरप्यांचो आंकडो बरोच वाडला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उमेदवारी अर्ज भरपाची आयज निमणी तारीख. 14 फेब्रुवारी वेंचणुकेचो दीस आशिल्ल्यान शुक्रारा उमेदवारांची बरीच गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. भारतीय वेंचणूक आयोगान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुराय गोंयांत आतां मेरेन 372 उमेदवारांनी अर्ज दिल्यात. पळयात. राज्यांत वेंचणुकेची उचांबळ चल्ल्या. वातावरण बरेंच तापिल्लें आसतना उमेदवारी अर्ज भरपा खातीर गर्दी दिसून आयली. जायत्या उमेदवारांनी निमाणे वळेरेंत 2 खेपे अर्ज दाखल केले. जायते पर्याय उमेदवारी अर्ज लेगीत दिल्यात. उमेदवारी फाटीं घेवपाची निमाणी तारीख 31 जानेवारी. फाल्यां छाननी. देखावे पळयले उपरांत गोंधळाचो अदमास करूं येता. जेन्ना आमी आतां सगळे जे आज फुडें सरल्या गोंयभर तशेंच शिरोडेचे भुरगे म्हाजे वांगडा आसा तशें लोकूय आसा जे मतदारसंघाचे आमचे एक मोटो आसा. कित्याक आमचे जेन्ना पोगो बील जेन्ना आमी आयकलें, जेन्ना मनोज बाब किंवा आमची मेन टीम जेन्ना आमकां तेंचे कडल्यान विचार आयकले, जेन्ना आमी गोंयभर फुडें सरले, शिरोड्या सरले, कित्याक पोगो हें आमकां जायें. कित्याक आमची गोंयची अस्ती सोंपा उठलां, खंय तरी काबार जावपा उठलां, गोंयकार सोंपा उठलां. हें राखतले आमी गोंयकारांनी एक जावपा जाय. आयज एक जाल्ले आसा. देवाच्या आशिर्वादान, जाणटेल्याच्या आशिर्वादान आमी एकवटीन फुडें सरल्या की आमची गोंय राखोया, आमची गोंयचें सरकार करूया. आमी गोंय वाचोवपा खातीर फुडें सरला, गोंयचें अस्तित्व राखपा खातीर फुडें सरला. ही चळवळ एक आमकां गोंयकारांक सपोर्ट दिवपा खातीर आमी स्टेप घेतला. सो फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचें उलयता. फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेव्हलपमेंट म्हणटा. डेव्हलपमेंट सुद्दां रोड गटर हेजे शिवाय आमकां काय दिसना. सो आमचें विजन आसा प्रत्येक सेक्टरांनी गोंयकार बिझनसान फुडें सरचे. एग्रीकल्चर सेक्टर म्हण, आमचो मेडिकल सेक्टर म्हण, आनी जितले मॅन्युफॅक्चरींग प्लांट सेटअप सुद्दां हांगा ना. जे एक्सपोर्ट आमचे गोंयचे बारीक प्लांट आसा MSME ते एक्सपोर्ट करता ते सुद्दां गोंयांत सद्या जायना. सो आमी सगळ्या लेवलाचेर सगळ्या सेक्टरांनी गोंयकारांक व्हरतले. तितून एक इन्कम सोर्स क्रिएट जातली गोंयकारां खातीर. आज उदक, रस्ते जावं लायटी सुद्दां आज मडकय मतदारसंघान अश्यो कांयच जाल्ले ना.
तेजे व्यतिरिक्त गेले जाल्यार फुडें गेलो जाल्यार जे भुरग्यांचे डेव्हलपमेंट म्हणटा तशें एड्युकेशनाच्या बाबतींत जावं आमची ज्यो स्कुल्स जावं ग्राउंड्स जे म्हणटा पळय आसा ते सुद्दां कांय मूलभूत सुविधा मडकय मतदारसंघात कांयच डेव्हलपमेंट ना. आनी आरजीचो सरकार हे फावटी जातलो म्हणल्यार जातलो, कित्याक ती तिडक आसा ती लोकांची आयज मतदानाचे पेटीन कळटली आनी हो सरकार गोंयचो सरकार आसतलो, आरजीचो सरकार आसतलो. काँग्रेसच्या माध्यमांतल्यान आमी अशे नवे प्रोजेक्ट जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट मडकय आनी कुंडय ह्या दोनूय मतदारसंघात दोनूय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन हाडपाक आमी खटपट करताले आनी लोक येतले. आमकां खबर आसा की काँग्रेसच्या राज्यान इंडस्ट्री वाडटा आनी कोणाच्याच राज्यान इंडस्ट्री वाडना. गेल्ल्या 10 वर्सांक इंडियेच्या लोकांनी पळयला की जीएसटीच्या मुद्द्याचेर कितल्योश्यो इंडस्ट्री बंद पडल्या. आज जेन्ना आमी पिरवळान फिरता, आमी घरोघरी प्रचार हो गेले 1.5 म्हयन्यापासून चालू केल्लो आसा. पिरवळ मतदारसंघात जे इश्यूज आसा ते म्हटल्यार बेरोजगारीचे प्रश्न आसा, महिलांचे प्रश्न आसा, कांय खेळपाक बरे ग्राउंड ना, तशेंच शेतकऱ्यांचे बीन इश्यू आसा. त्या खातीर आमी फुडें सरून आज एक पिरवळ मतदारसंघाची आनी एक मागणी आशिल्ली की स्थानीक उमेदवार जाय आशिल्लो. ती मागणी पूर्ण करपा खातीरूच म्हाका राष्ट्रवादी पक्षानूय आपले तरेन एक तेंको दिला. आणि पीपल ऑफ गोवा विल शो द वे टू दीस पीपल जे कोण हांगा लॅबोरेटरी म्हणून घेवन इम्प्लिमेंट करपाक लागून येता पळय, पॉलिटिकल लॅबोरेटरी म्हणून एका मनशान अनावन्स केल्ले आसात. पीपल ऑफ गोवा आर नॉट स्पिशीज, पीपल ऑफ गोवा आर नॉट हियर फॉर टेस्टिंग. लोक हांगासर टेस्ट करपाक लागून येयना तुमचे पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजिस्ट. लोक हांगासर विटलेले आसा बीजेपीचेर आनी बीजेपीक उडोवपा खातीर जरी तांकां इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट सुद्दां बरो मनीस जो बीजेपीक जॉयन जावचो ना ह्या मनशाक हाडपाचे पडले जाल्यार ते मनीस डेफिनेटली आमच्या गोंयांत हे चेंजीस जातले. पूण पीपल ऑफ गोवा हॅव रियलायज्ड दॅट दीस पॉलिटिकल पार्टी लास्ट 150 दीस जाले हांगासर अकस्मात येता, अकस्मात येयना. तांकां हाडलेले आसात एक न्यू एस्पिरंट कॅन्डिडेट जे पॉलिटिकल करियर काबार करपाक. आनी हे पार्टीज ज्यो आसा पळय पॉलिटिकल करियर काबार करपा लागून ह्यो दोनूय पॉलिटिकल नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व आसपाक शकता. एक म्हणटा ती बीजेपी आनी दुसरें म्हणटा ती काँग्रेस. 30-40 वर्सां जाली जो कांयच उद्धार म्हणून सांताक्रुजाचो जावना, कांयच डेव्हलपमेंट जो सांताक्रुजान जावना. गार्बेज इश्यू, वॉटर इश्यूज, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, भयंकर इश्यू आसा. पणजेचो कॅपिटलाचो पार्ट आसूनय सांताक्रुजान कितेंच डेव्हलपमेंट म्हणटा तो जावना. आनी सांताक्रुजाचो डेव्हलपमेंट करता करता गोंयचोय विकास कसो करप हाजो आमचो एक विजन आसा. एक विजन फॉर सांताक्रूज, विजन फॉर गोवा आम आदमी पार्टीन जे आज हाडला ते घेवन ताजो आज जो झंडा फुडें घेवन आमी फुडें सरल्या तातूंत म्हाका लोकांचो आदार लाभतलो, लोकांची वोट्स लाभतले आनी हांव भोवमतान निवडून येतलो हाजे बद्दल म्हाका कितेंच डावट दिसना. खूब जाण उलयतात, तुमी आयकलां की गेल्या गव्हर्मेंटान कामां करूंक ना म्हणून. कोण उलयतात? तेंचेच आमदार उलयतात कामदार करूंक ना म्हणून, काम करूंक ना म्हणून. इतले वर्सां म्हणटा आमी हें काम केलां तें काम केलां, तरी तो बीजेपी गव्हर्मेंट तेजे गव्हर्मेंटान काम करूंक नासलें तो एक काम तेणें आपलें म्हणूंक जाता. पळय आतां पाटीक काम चलता पळय तें, ही शाबासकी कोणाक दिवपाची आतां? म्हापशेकारांक सगळ्यांक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा, कारण तांकां लक जाय की तांकां एक म्हज्या सारको डायनमीक आमदार मेळपा खातीर. म्हणून हांव मागता म्हापशेच्या जनते कडेन की खरेंच तुमकां चेंज जाय आनी म्हापशेचो जर आवाज विधानसभेत जर येवंक जाय जाल्यार म्हज्या सारक्या एका प्रामाणीक आनी डायनमीक कॅन्डिडेटांक तांणी आतां मतां दिवची आनी म्हाका विधानसभेत धाडचो. हांवें पयलीं सांगलां तशें आमी ग्रासरूट लेवलाचे मनीस ग्रासरूट लेवलाचेर काम करीत फुडें येयल्ले आसात. सो जे एवरी पंचायत थंय दुसरे प्रॉब्लम आसा, म्हणजे एक कडेन उदकाचो आसा जाल्यार एक कडेन दुसरे आनी कसलो आसा. सो जे पंचायतीन जे प्रॉब्लम आसा, जे ग्रासरूट लेवलाचेर बारीक लोक आसा तांकां त्रास जाता, हे सगळे कितें प्रॉब्लम आसा ते आमी एकठांय जावन ते पंचायतीन त्या वाठारांतल्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी ते सगळे सॉल्व करतले. पर्वरी खातीर जितली कामां जी उरल्यात दॅट वील बी टेकन केअर. आनी पर्वरकारां खातीर जो प्रोग्रेस जाय ते पर्वरकार डिसायड करतले. दॅट आय वील एक्झिक्यूट. आदलो आमदार सांगता की भरपूर कामां आपणी केल्ली आसा. आय डोंट कमेंट ऑन एनीबडी. आमकां कलंगूट साफ करूंक जाय. कलंगूट हें जालां तें जालां, आमकां एक बरो कॅन्डिडेट दिवचो म्हणून. आनी आयज ते कलंगूट गांवांक आयज फावो जाला. आयज कलंगूट एक द बेस्ट कॅन्डिडेट मेळला एंड दॅट इज माय सेल्फ रोशन मतायज. And I felt very proud when I went with my application that the people of Kalangutan, माझ्या nominacharan म्हाका एक विश्वास दवरला म्हूण, and they have sent me here to fill the nomination on behalf of Kalangut. So congratulations. आमचे बेसिक रिक्वायरमेंट लोकांक पावोंक जाय जे आतां पासून पावोंक ना. ते बेसिक रिक्वायरमेंट म्हणजे
तेंचे आमचे रस्ते 5 वर्सां जाली सुबेज जाली, रस्ते सारके ना, अजून पासून रस्ते सारके ना. रस्त्याक लागून आमी वावर करतले. वॉटर उदकाचे खूब प्रॉब्लेम आहा सगळ्याक. आसागांव, अंजुनाम, शोले, मान्ना, ओशेला सगळ्यांचे प्रॉब्लेम एक उदकाचेच आहा. ते उदकाचे आमी आतां हेच जाले आमी ते सॉल्युशन काडटले. हांगा म्हापशान गेल्या 25 वर्सां जे डेप्युटी CM जाले, मिनिस्टरशीप हांगा मेळ्ळी, MLA जाले, पूण दुःखाची गोष्ट म्हणजे म्हापशेकारांच्या सगळ्यांच्या आयज तोंडान आहा म्हापशाची डेव्हलप जावं उदरगत जागना. ताका लागून आमी आयज जे काँग्रेस पार्टी तर्फे आयज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आनी हे जे स्वाभिमानी म्हापशेकारां ह्या म्हापशेकारांक कितें जाय हे जेन्ना आमी हाऊस टू हाऊस प्रचार करताले तेन्ना आमच्या कानार पडला, आमी पळयला आनी सगळ्यांचो एकच नारा म्हापशाचे उदरगत आनी ही उदरगत डिफरंट तरेनी आहा. तुमी पळयलात कॅम्पेनींग फकत प्रॉमीस करपाचें न्ही, दारा वचपाक, लोकांचे काळजांत तेंकपाक आनी ते लोकांचे आदार घेवन हांव चेंज करतलो कॉन्स्टिट्युएन्सीन. लोकांक कितें जाय तें हांव सगळें ट्राय करतलो फुलफील करपाक. दोतोर तुमचे फुडें आतां कितें विजन आसतलें म्हालदोना खातीर? मुगे विजन एक 3 वस्त आहात तुमी जाणात, उदो, रस्तो आनी लायट हे मेन आसा. पूण जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आनी जॉब्स तुमी जाणात कितले शिकतात, एग्जाम बरोवतात आनी मागीर लास्ट कांय जॉबूय मेळना. जॉब एक सायडीन वचूंक जायना, जॉब सगळ्यांक मेळपाचें. देखून हांव झगडलो, हांव शुअर करतलो की आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळटलेच म्हूण आनी आमच्या भुरग्यांक खूश करतलो. कित्याक एक पाटी आमचे भुरगे तरणाटे आहात ते शिकल्यात ते आमी खूश केले, फॅमिली खूश जाता. आमी जॉब दिल्यार तेंगे हाती पयशे पावतात, सेक्युरिटी आसा. सेक्युरिटी आसा तेन्ना मोटरसायकल, घर कितें घेवपाक जाता, बांदूं जाता. अशें करून इजमॉल दिवन स्कीम काडून 2000 दिवन कांय ना. हे बेश्टे फोडोवपाचें आनी मागीर टायम टू टायम पासून लोकांचे पयशे येनात बँकान. शिवोलेन आमी शिवोलकारां सगळीं एक जावया आनी खंय तरी एक समान लेडीज तुमच्या सारकी एक सामान्य बायल एक तुमचे कडेन उबी रावल्या कॉन्फिडन्सीन. आमी खूब पयलीं हांगा मिनिस्टराच्यो बायलो आसता जावं कोण अशी व्हडली आमदार जावन गेल्ले. हांव कोणाक टिका बीन कांयच करिना, पूण हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता आनी तुमकां सगळ्यां कडेन मागोवंक सोदता मनानसून की तुमी म्हाज्या वांगडा रावा आनी आमी शिवोलेन कितें बदल घडोवया, कितें चेंजीस करूया. एक चान्स तुमी दिवन म्हाका पळयात. आनी हांव इतकेंच सांगता की सगळ्यां कडेन हांव तुमच्या घरां पावचें ना, खूब टायम म्हाजे कडेन कमी आहा, पण हांव फाल्यां सगळ्यांक येतलें हें म्हाका हें आहा आनी हांव तुमच्या सगळ्यांच्या घराघरांनी येतलें इतकें हांव तुमकां एक वचन दिता. पण आतां तुमी म्हाका एक संदी दिया. The volunteers have been tirelessly working hard. So people of Taligaon, तुमच्या हातीन हा हो बदल हाडपाक. 20 years there has not been a change in the government and now we need this change. Let's vote for Aam Aadmi Party. Let's vote for a person like me who has always been on ground level working for the people, and let's bring a change that Taligaon deserves right now. जायते भुरगे आमच्या मतदारसंघात आशेतात भुरग्यांक जॉब मेळपाक. तांची आमी हेज्या फुडें जायती आमचे जे पार्टी जी काँग्रेस जे आमचे BJP पार्टी परत आनीक फावट निवडून येतली अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सगळे एकठांय रावन जायते भुरग्यांनी जॉबाक एप्लाय केलेले आसात आनी जायते जॉबूय येवपाचे आसात. म्हाका आशा आसा आमच्या जायत्या भुरग्यांक जे दुखलेले आसात तुमी पॉझिटीव रावचे, पॉझिटीव चिंतून तुमी परत आनीक फावट म्हाका निवडून दिवचो म्हूण मागता. आनी म्हाका आशा आसा तुमी म्हज्या बरोबर सगळे एकठांय रावतले आनी एकवटान म्हाका सांतांद्रे मतदारसंघात परत आनीक फावट निवडून दितले म्हूण हांव तुमकां आनीक फावट काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. 20 वर्सां फ्रांसीस सिल्वेरा निवडून दिल्लो. लोक हाचे वयर चर्चा करता की ह्या आमदारा कडेन कांयच डेव्हलपमेंट वायज जॉब्स वायज कांय जाल्लें ना. हाचे वयल्यान लोकूच निर्णय घेतलो. कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव भोंवलां आनी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती शेतां आहा ती रोड्स आहा पळय ते सगळे रोडटा. एक्चुली आमची कामां कितें तुमचे लोकांचे हें आहा कितें ते
जॉब ना, बायलो घरा आहा, शेतां रोयना, जायते प्रॉब्लम आहा थिंगासोर, मेडिकल फॅसिलिटी ना. सो हे सगळे फॅसिलिटीज बी कितें आहा ते हांव येतगोच म्हाका हिंगा कितें तरी करपाक जाय अशें लागून म्हाका दिसलें. आयज फर्स्ट ऑफ ऑल हांव आमच्या पार्टी लिडर्सांक थँक्यू म्हणटा म्हाका टिकेट दिली म्हणून. तशेंच आय प्रेज टू ऑलमायटी गॉड एज वेल एज अलॉंग विथ मी टुडे आमच्या बरोबर म्हाजो ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा प्रमोद कामत, तसो आमचो चिंबेल झेडपी गिरीश उसकयकर. आतांच आमी निकतेच फॉर्म भरून आतां आयल्या आनी आवर वर्क वील स्टार्ट फ्रॉम टुडे. ग्रासरूट स्टार्ट जालें, म्हणजे पयलीं पासून आमचें ऑर्गनायजेशन काम चालू जाल्लें, पूण आमी MLA गेले आमचें काम कालच्यान स्टार्ट केल्लें आसा ऑलरेडी. आणि वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट की विक्ट्री ही आमची भारतीय जनता पार्टीचीच जातली म्हणून. आणि आमच्या सांताक्रूज मतदारसंघात ही फर्स्ट टायम हो इतिहास हिस्ट्री घडटली आमकां हाची पूर्ण खात्री आहा. खूब तेंपान हांव कॅन्डिडेट कहो बोल्ला म्हणून, कित्याक हेज्या पयलीं हांव चडसो इलेक्शन एजंट जावन दुसऱ्याक जिखयतालो. आयज म्हाका दिसलें हांवेंच बोल्लां तें हांवूच खुशाल जाला आनी लोकांच्या उमेदीन हांव TMCक गेलां. TMCन वचोन म्हाका जायत्या लोकांनी सांगलें विक्टर तुका हे पार्टी हाडूंकूच जावो. काँग्रेसा खबर न्ही, काँग्रेसा जॉयन जालो मॅन्युफॅक्चर आसतलो बरो टू सेव गोवा. आमगेलो पोला इश्यू आहा तो. आमचो उपदेश एकूच, आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ती सुंदर आनी सुरक्षीत दवरपाची. आमी 2012 ते 17 इतलो वावर केलो आनी म्हाका दिसता आमच्या फाटल्यान ही 5 वर्सां जी 17 ते 21 कांयच वावर जावंक ना. I remember Dr. Willi has taken the presidency of NCP. NCP is not new to Goa. Recently Churchill has represented it. Just she has left before election. So NCP is not a new party to the people of Goa, and particularly the Salsait region, because Churchill was. Today I have filed my nominations for Fatorda Assembly constituency for the February 2022 Goa elections. Last day of nominations, we have had within our party several discussions, and we have come to the conclusion that this is the right way forward, this is the best way to bring about a new dawn. Fatorda is going to see a new dawn. Fatordan आमी नवी सकाळ घडोवपाक आतां येयल्याय, and हो पार्टी TMC हो एक असलो पार्टी जे युथांक ऑपॉर्च्युनिटी दिता, बायलांक ऑपॉर्च्युनिटी दिता. ह्या पार्टीक जॉईन जावचे पयलीं हांवें तांकां म्हणलें विमेन्साक रेप्रेजेंटेशन मेळपाकच जाय, आनी ताणें उतर दिलें म्हाका, आनी आयज तो उतर ट्रू जावन येयला. एंड आय एम रियली होपिंग दॅट फातोर्डा जे लोक आसा आतां तांकां कंप्लेन करपाक जायना की ऑप्शन मेळ्ळें ना, कोण बरो आसा तो मेळ्ळो ना, एड्युकेटेड आसा तो मेळ्ळो ना, क्लीन आसा तो मेळ्ळो ना. नाव ऑल दोज एक्सक्युजीस आर आउट. Everybody should dare to vote in Don Fulla. Everybody should dare to take a young person, an educated person, to the assembly. I cannot betray the electorate. I cannot betray the sentiments of the people. That is betrayal. आज तर तू कोणी म्हणटा आनी कोणें तर केलां, खंय केलां म्हाका खबर ना केलां तें, तूं जर म्हणटा केलां जाल्यार इट इज टोटल बिट्रेयल ऑफ द वोटर्स. मॅन्डेट जो आसता पळय न्ही, जो मेळपाचो आसा पळय न्ही, तो खंय तरी कॉम्प्रोमायज केला त्या मनशान. कोणें केला तो म्हाका खबर ना, बट म्हज्या सायडीन जावपाचें ना. बिकॉज हेल्प जावपी मनीस म्हाकाच हेल्प करता, पण आय वील डेफिनेटली हेल्प, बट इन वेर इट इज रिक्वायर्ड, नॉट विथ टेकिंग लोकांक व्हरून थंय दवरपाचें ना. दॅट इज एब्सोल्युटली नॉट गोइंग टू हॅपन. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. अदमासा प्रमाण तापमान वाडपाक सुरवात जाल्या. कालचे तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस म्हटल्यार सामान्य तापमाना परस 1 डिग्री वयर आशिल्ले. पूण चडावत तापमान 31 डिग्री सेल्सियसा वयर पूण सामान्य तापमाना परस 2 डिग्री सेल्सियसान कमी आशिल्ले. आयज चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 21 डिग्री सेल्सियस आसतले. फुडली 48 वरां तापमान स्थिर रावपाची शक्यताय आसा. त्या उपरांत तापमान 2 डिग्री सेल्सियसांनी सकयल देंवतले. आयज आनी फाल्यां मळब नितळ उरतले. फाल्यां फांतोडेर कांय वाठारांनी दाट धुकें पडूं येता. 28 जानेवारी सावन फुडले 5 दीस हवामान खात्यान नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी दिवंक ना. आयज चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 21 डिग्री सेल्सियस. 2 दिसां उपरांत उण्या तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव. आयज आनी फाल्यां मळब नितळ. फाल्यां फांतोडेर हलकें धुकें आनी दव पडटलो. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवत जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.